त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आयज आमच्या गोंयकारां मुखार आमच्या या आंदोलनाच्या संबंधी एक दोन उतरां तुजे कडेन उलयता. हे जे आंदोलन जे आसा, आज म्हाका दिसता आज आमचो 33 डे 33वा दीस आंदोलनाचो. पूण खरी एक्च्युअल याची जी लढाई जी सुरू जाल्ली 2024 सप्टेंबर म्हयन्यात जेन्ना हांगासर युनिटी मॉलाचें काम सुरू जालें तेन्ना ही जी लढाई जी आसा ती आमी ग्राउंडाचेर कोर्ट, विधानसभा आणि लोकसभा या 4 पावंड्याचेर आमी आमचे हे आंदोलन जे आसा ते सुरू केल्ले. आता ग्राउंडाचेर जेन्ना आमी म्हटले त्या वेळार आमचे गांवचे जे लोक जे आसा, सुरवातीक आमचे खूप यूथ जे आसले त्यांच्यानी त्याच्या विरोधात आवाज उठोवपाक सुरवात केल्लो. मागीर ग्रामसभा आयली. ग्रामसभेन जेन्ना आमी आमच्या लोकांक एक केले, अवेअर केले, जागृत केले की हेचे परिणाम हांगासर कितें जावपाचे आसा ते, त्या बरोबर आमचे गांवचे लोक आमचे कडेन जुळ्ळे. आणि त्याच बरोबर जेन्ना फुडें आमी जेन्ना मशाल मिरवणूक काडली आनी सगळें हें केल्या उपरांत आमच्यो सगळ्यो भयणी, आमच्या आवयो, आज्यो ते सगळे आमच्या ह्या आंदोलनात गेले म्हयनाभर पयला तुमी जुळ्ळे. जेन्ना सीएमान हो अनाउन्समेंट केलो युनिटी मॉलाचो, त्याच वेळार आमी आमच्या MLA घेवन ताका मेळिल्ले आनी तेन्ना सांगिल्ले हो युनिटी मॉल आमकां हांगासर नाका, खंयच्याच परिस्थितीन नाका, तुमची जॉबाची आश्वासनां आमकां नाका. सो हे सगळें चालू आसतना तेंच्यांनी कितें केलें, हांगासर बेकायदेशीर रित्या म्हणजे कसली परमिशनां बी न घेता आसतना हांगासर काम करपाक सुरवात केली. सो एक सगळ्यात व्हडलो जो हे मुद्दो जो आसा तो उपस्थित जालो तो असो की हांगासर या वेटलँडाच्या संबंधी सरकारान म्हणजे वेटलँडान 2 नोटिफिकेशनां काढली. तेतून पहिले जे नोटिफिकेशन आसले तेतून 3.5 लाख जी स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती आमकां मेळटाली. आणि नंतर म्हाका काही खबरूच ना, दुसरें नोटिफिकेशन काडला तेन्ना 2,66,000 जाले. म्हणजे जवळ 85 to 90,000 सुमार स्क्वेअर मीटर एरिया आमची वेटलँडाची कमी झाली. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याकडे भेट घेतली तेन्ना सांगले अशें जाल्लें आसा, आमी कब्जो रिपोर्ट खरो मागपाक. त्या बरोबर तेणी हांगासर आमी तेजे कडेन मागले आमकां रिसर्वे केल्लो जाय आनी ही जी एरिया आसा वेटलँडाची परतून रिनोटिफाय करपाक जाय. तेतून सगळ्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो हे करू. आनी त्या बरोबर तुमी पळयला आतां की काल 14 दीस जातलो, पयलो 3रो दीस. सो 3ऱ्या दिसाक पर्यंत आमकां कितें आयिल्लें, तेंच्यांनी ड्राफ्ट जो आसा सर्वे जो केला ताचे हे फायंडींग कितें आसा तो आमचे कडेन आयिल्लो. आनी काल जाले मागीर 14 दीस म्हणटकच जेन्ना हो रिपोर्ट जेन्ना आयलो आमचे कडेन आमी तेन्ना सांगले, जेन्ना सीएमान कितें अनाउन्समेंट केलो की 27 तारखेर ते आसा ते आमचे बरोबर मिटींग घेवन हांगासर आसा तो रिपोर्ट हे करून ते डिसिजन सांगपाचें आसा म्हणून, त्या बरोबर आमी 24 तास तेंचे कडेन मागिल्ले. आणि काल अचानक सीएमान आपल्या बंगल्याचेर हे घेतले, प्रेस घेतली, त्यांची मिटींग जाली. मिटींग वॉज वन सायडेड. कित्याक आमी 24 वरांचो जो टायम कित्या खातीर मागिल्लो की आमकां तितून जे कितें सर्वे केला तितून कांय ज्यो इनडिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें न्ही, आमचें कितें हें आसा इनपुट्स आसा ते ताका हें करपाचें आसलें. आनी त्या प्रमाणे तेणी काल जो पळय अनाउन्समेंट केलो की हांगासर युनिटी मॉल आणि हे जे प्रशासन स्तंभ आसा ते आमी हांगाच्यान काडटा म्हणून सांगलेलें. आणि त्याच बरोबर तेंच्यांनी एक जो स्टेटमेंट केलो जे पयलीं पासून ते जे पालुपत
लायत असले की हे जे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा कित्यान पडना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना. सो हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय व्हरता ते व्हरून देगा ते आमकां काय पडलेले ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेचेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोणूच हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो घेवं नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जे आसा ते सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच जालें कितें राती जे डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले सो अथवा ओपोनंट आसल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता ते सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो सीएमाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपल्या हितून एक लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा. म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्हू तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळी आतां म्हाका प्रमोद बदामे सर म्हाका काल हें येताले फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते सीएमान आपयल्लो आसा आनी आसा कळ्ळें. पूण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट जातलो. सो ती गोश्ट वेगळी. पण एक गोश्ट आमी परतून हांव स्वागत करता. एक दुसरी गोश्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्हू तें कितें करपाक जाय ते परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें. आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय. पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करता कळ्ळें न्ही. एक आणखी एक बरी गोश्ट कशें आसा मुद्दाम जेन्ना आमचो हांगासर हंगर स्ट्रायक जालो सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता पॉलिटिकल हितून आमचो सगळ्यान व्हडलो जो मनीस जो आसा आमचो कॅप्टन विराटो कळ्ळें न्ही. कॅप्टन विराटो वेरी नेक्स्ट डे बरोबर दुसऱ्या दिसा ओके हय अशें हय एल्विस सर येयल्लो मागीर ते आयले आनी तेंच्यांनी एक हांगासर आमकां एक वेगळो हें घालून दिलो कळ्ळें न्ही. आनी ताका लागून बाकीचे म्हणजे मागीर लोक येत रावले कळ्ळें न्ही. अशे खुबशे जे आमचे जे हें आसा कोणाची म्हणून नांवां घेवं बाबा आमचो मारियान बाब आसा न्हय तो हांगासर आशिल्लो म्हणजे सगळे मानवेल आसा सगळे आसा हजारांनी लोक येवन गेले. सो सांगपाचें कशें आसा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद. आनी त्याच बरोबर जे सोयरे दायरे जे सगळे जे आसा वेगवेगळ्या हितून नावशे कुडका आनी हेंकां सगळ्यांक वचून थंय वचून कळ्ळें न्ही आपल्यो पळय धुवो आसा आनी कितें आसा तांकां वचून जो पळय सगळो एक प्रकारचो आमचो हें आसा ह्या एजिटेशन एक वेगळे जे हें स्वरूप जे दिलें काय न्हू त्या विशयी हांव तेचो खूब खूब धन्यवादी आसा धन्यवाद करता हांव. आनी कशें आसा की जे तरेन तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे आमची मिडिया जी आसा तेंच्यांनी जे तरेन ह्यो आमचो हो जो विशय जो आसा आमी गरीब लोक म्हणजे काय ना आमकां आमचे कडेन आनी कोण नाशिल्ले त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. त्याच बरोबर आमची जी हें आशिल्ली आमचो सगळ्यां म्हणजे आमचे आशिर्वाद कोणाचो जर आसलो जर गोवा फावंडेशनाचे डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस मॅडम नॉर्मा आल्वारीस आमचे मेलिसा सिमोइस ओम डिकोस्टा हे जे आमचे सगळे हे जे आसा काय ही जी टीम आणि मागीर आमचे हायड्रोलॉजिस्ट एल्जाबाय म्हण आनी सगळे जे आसा न्हू हेंच्यांनी हो जो मुवमेंट आमकां फुडें व्हरपाक खूब खूब आदार केलो. तर आनी कितें सांगपाचें की इतकेंच की आमी आतां मागतले की ही एरिया हे जे आसा आतां आयज म्हाका सकाळीच सांगला म्हणजे सर्वेचो सांगता तुमकां एक फायदो कसो जालो ते मागीर सीएम ते कितें उलोवं कितें म्हणून
की बफर झोनान येना हितून आपल्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें आयज सकाळीं विचारला हांवें बाबा बदामी सराक विचारला हांवें एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज आमी पळय तुमकां म्हटलेलें पयलेंच आमचें हें जाल्लें काय नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाच्या हितून 3,50,000 आसलें पूण आयज ते हायप जावन 3,83,000 जाला. हो आमच्या खातीर ताका लागून म्हणजे हे सगळें कितें आसलें न्हू आमी जी रिसर्वे जी पळय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें आसलें 2.66 आनी आतां 3,83,000 फरक पळय कितको तो फरक पळय. अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन काडपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर ताका एकोमोडेट करपा खातीर काडलें असो म्हजो हें आसा. तेन्ना हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता. जास्त करून पाळें श्रीगांव मागीर करमळे फोमा हे कोडार आनी हे सगळे लोक येवन आनी सगळे NGOज येवन ज्या प्रकारे तुमी आमकां खूब व्हडले केले आमची जितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूब व्हडले केले त्या बद्दल हांव सगळ्याचे आभार मानता. आनी हे नोटिफिकेशन नवीन जे आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके करून दिवचे. आनी हेजे फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता कळ्ळें. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक तुमकां येवकार एकूच हें करता की सीएमान म्हाका दिसता दोतोराक वो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक आमकां लावपाक जायना आसली इतकेंच म्हजें हें आसा. म्हणजे हांव आमच्या सगळ्या हेच्या वतीन भयणीच्या आनी हेच्या वतीन हांव उलयतां तितको टायम काडपाक जायना. गोवन बाबा ही दुसरे कडेन शिफ्ट करता सगळ्यांक तुमकां येवकार. काल जशें की गोवन बाबान सांगला ते काल जे आमकां टेस्ट नोट धाडले आनी सीएमानी सांगले की DTDC प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून अशें एक प्रेस नोट येयल्या. सीएमान आपल्या तोंडांचेर सांगून सांगले की हे प्रोजेक्ट हे करता म्हणून. त्या विशयाचेर आमी उलोवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. जे डिसिजन आहा ते आमचे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स DTDCन आसले ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा. आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेलो आसा. तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येतकूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते. हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले. हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो. कित्याक हेच्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा ओपन जाली हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली. युनिटी मागीर IT पार्क येयली जागा ओपन तशीच उरली. आतां युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मात जागा तशीच उरपाक जायना ओपन म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलेले एज पर NIO रिपोर्ट एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट. सो ते तिनूय रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट DTDCन आनी सीएमान दिवपाक जाय आसले. तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना रिसर्च करूंक ना फक्त मॅपिंग केला. जशें की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटलां तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजेर मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले. कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली. सो तेचे पुरो आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले. मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महा आंदोलन ते चालूच उरतलें. कित्याक हे जे आमी सांगलेले की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन तमाच्या अगेन्स्ट नासले. हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले. ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर नावशी ते सायडीक आनी सगळे पण ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल चिंतोराचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगले की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें. म्हणून आमचें महा आंदोलन
फाल्यां जातले पणजे त्या डिसायडेड प्लेसीस जातले त्या टायमाचेर जातले. ताचें स्वरूप कितें आसतलें आमचे अशें बरयल्लें आसा, पत्र लायिल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले. आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले. मात आमचें आंदोलन तें फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना तें सगळें तुमकां फाल्यां मेळटलें. मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें. अजय बाबा ऑफिशियली कितें आयला तुमकां? ऑफिशियली येना सर तुमी वेलकम कशें करता काय म्हणटा? ना प्रेस नोट ऑफिशियल जीटीडीसीसून येयला तो ना ना. प्रेस नोट इज डिफरंट. ऑफिशियल कम्युनिकेशन तुमकां येयला काय म्हणटा? आम्ही वेलकम कितें केला, जे प्रेस नोट येयला पळय ते वेलकम केला. आनी सीएमान सांगला पळय की हे केला तेच. आमी अजून कॉल ऑफ करूंक ना स्ट्रायक, अजून आमी ते हे करूंक ना की हांगासर आमी उरता. इवन आमी हेवूय म्हणटा की महाआंदोलन आमचे आसा म्हणून. ते आयज मिटींग घेवन मागीर तो आंदोलनाक आमी फुडली आमची दिशा आहा की ती सांगतले. ताच्या भितर आमी एक डिमांड करता की सरकारान आमकां ते अजून सर्वे कंप्लीट जावंक ना, तोवूय आमी सांगता सर्वे अजून कंप्लीट जावंक ना. आमी सरकाराक मागता की आमकां जाता जाल्यार आमकां डीपीआरची कॉपी एक दिवची की डीपीआरान क्लियर जाता खंय इन्फ्लेशन झोन पडटा काय ना, ते ड्रॉइंग सेवेज खंय वयता, ड्रेनेजीस खंय वयतात सगळें ते कळटा. तोवूय दिवची कित्याक आमची आजून स्टडी एनालिसीस चालू आसा. ते कॉपी मेळटा जाल्यार आमकां तिवूय दिवची आनी आमी ते फुडें मागीर सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराक रिपोर्ट दितले. सरकारान म्हणला हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून, पूण प्लेस अजून पासून सांगोंक ना. फाल्यां तुमी कितें म्हणलेलें युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणलेलें. जेन्ना तुमी गोंयकार म्हणटा फाल्यां समज मेरशे येयले आनी फाल्यां समज मेरशेकारांचो ओपोज जाल्यार तुमी मागीर कितें करतले? त्या आमी टायमार बरोबर आसा न्ही, ते सांगलेलें आसा बरोबर आसा न्ही. तेच म्हणटा म्हणजे तुमकां पडोंक ना म्हणलें न्हू तुमी, आमकां पडोंक खंय वता. ना तशें नाही, तशें हे जे आंदोलन आहा पळय हे आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना. हे आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचे. हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना, जायत थंय वचूंक पाहिलो जाल्यार आख्खे गोंयभर प्रॉब्लम आसा. आतां सरांचे सांगलां आमकां पडलेले म्हणजे तशें ना. जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेर दुसरे कडेन जाता तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता. बाबा दुसऱ्याच त्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले. आता फॉर फाल्यांचें जे एक्झाम्पल आंदोलन जे आहा पळय फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना. आख्खे गोंयभर लोकांचे दुखणे आहा पळय ते फाल्यांच्या आंदोलनान लोकांनी येवन सांगपाक जाय. सो यू शूड वेट फॉर दॅट डिसिजन नो खंय शिफ्ट करता पळय तांकां तुमी रावपाचें ना. मॅन्युएल कितें आसा, गव्हर्नमेंट जो कितें स्टेटमेंट करता. आतां म्हाका सांग, काल निलेश काब्रालान स्टेटमेंट काडलो चिमलकारांक जर नाका जाल्यार आपूण ते खंय कुडचडे व्हरता म्हणून. बरोबर काय न्ही? सोशल मिडियाचेर नाही म्हाका कात्रीन धरूं नाका, आमकां कात्रीन धरूं नाका, कळ्ळें न्हू. सो ते दिसा कशें जाल्लें सांग पळय, अशें म्हटलें आमी नांवां घेतलेलीं आमी काय हें आसा ती अमके कडेन कित्याक करूंक शकना, तमके कडेन कित्याक करूंक शकना, थंय सरकाराची जागा आसा. सेम अशें सांगिल्लें तुवें. आनी आतां सांगता हांव, आतां सोशल मिडियाचेर हें जालें कितें, तेका कावंटर केलो न्हय. तूं सांग बी कोण काय म्हणून आमच्या हितून सावड्डें जाय म्हणून तो. बरोबर काय न्ही? सो हेचेर आतां आमी कितें न पडटा आमचो इतको स्टँड आसा. हें एज्युकेशन आमचें हें जाल्या उपरांत जर तर सगळें आमचें बरें जाता आसत, खंयच्याच गोंयकारांनी अशें समजुचें न्ही. वी टेक अ ओथ, सांगता तुमकां, एक ओथ घेतले आमी आनी अशें ठरयतले ज्या ज्या जाग्याचेर खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातले, आमची जी फौज जी आसा सगळी ह्या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान रावतले. ही आमी आमच्या बायंगीणकाराच्या हितून आमी तुमचे कडेन ओथ घेता. कारण कशें आसा, आज जे तरेन तुमी आमी जेन्ना हितून त्रासान आसले सगळे गोंयकार जे आसा, कळ्ळें न्ही, कांय प्रत्यक्षान येवंक शकले ना, परंतु ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर तुमच्या वतीन जे हें जालो पळय काय न्हू हेचो, कळ्ळें न्ही, हो खुबसो म्हणजे आमची कितें आसा लोकशक्ती वाडोवपाचो हें आसा, कळ्ळें न्ही, लोकांची चळवळ फुडें व्हरपाचो एक हें आसा, आमकां मार्ग दाखयलो, कळ्ळें न्ही. आमी फक्त कितें जालें सांग पळय, आमी निमित्त मात्र जाले आनी दुसरें कांय ना बाबा. गोवन बाबा ऑफिशियली कितें लेटर रायटींग कितें? एक कशें आसा, सीएमान जेन्ना काल तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष करुया मरे, मागीर जर तर नेगार जर वयता आसत, इतकें हें आसा आमची लोकशाही कमजोर आसा, तो जो स्टेटमेंट आतां काल तेणी केला पळय काय न्ही, तो जर तो नेगार जर वता आसत, तो कोणी सीएमान केला काय जीटीडीसीन केला? सीएमान स्टेटमेंट केला, कळ्ळें न्ही. सीएमान करू. अरे बाबा गाडयेन वयतना हांवें आयकलां, ना ना हांवें ना आयकलां, ना कळ्ळें. सीएमान सांगोंक ना शिफ्ट करता. ओके तशें जर आसा जर जाय, कळ्ळें न्ही, वील प्रेस फॉर आमी एका सीएमाक मेळटा आनी ताका सांगता तुवें जें कितें केल्लें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें करता सांग पळया, तुजे कडेन हें मागता,
कळ्ळें न्हू. गोविंद बाबू तुम्ही आता त्यांनी इंटेन्शन सांगला की ते स्क्रॅप करूंक सोदता हिंच्यान एटलीस्ट वर्बली ह्या प्रेस नोटा थ्रू तुम्ही तरी महाआंदोलन करता तुमकां दिसता अफेक्ट जातले तुमचे हेका परत फाल्यांचो जो आमचो हें आसा पळय तें जे तरेन आतां तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आमकां आयज पर्यंत तुमी पळयलां हो बावडो आसा तो भुरगो आमच्या गांवचो बरोबर हो आरजी खातीर काम करता पूण आमी खंयच हें आसा आमचें आंदोलन जें आसा पळय काय न्हू तेका राजकीय स्वरूप पॉलिटिकल हें दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक ना. फाल्यां सुद्दां जें कितें आसा तुमकां दिसतलें की फाल्यांचो जो हें आसा थंयसर आमकां जी कितें काल जी घटना घडला आतां सीएमाच्या बाबतींत जे तरेन तो हें आयला कळ्ळें न्ही हेज आउटस्पोकन कळ्ळें न्ही अशें आसा हें केल्लें आसा कितें कळ्ळें न्हू. थंयसर मागीर फाल्यां आमचो थोडो फार आमी जें कितें उलयतले तेका हें थोडीशी बंधनां येतलीच हें आमकां खबर आसा आनी तें सगळें हें दवरून ही शिस्त दवरून फाल्यांचें जें आंदोलन जें आसा तें तशेंच आतां पर्यंत जशें आमी शिस्तप्रिय म्हणजे गांधी मार्गान जें आमी हें केल्लें आसा तशेंच हें आंदोलन फाल्यां जातलें कित्याक आमकां कोणाचो जे कोण आमच्या गोंयकाराचो कोणाचोच आमकां हें घेवपाचो आमचेर राग काडलेलो ना. तुमकां दिसना हे हडबडीन जेन्ना स्टेटमेंट जे येता गव्हर्मेंटाच्या थ्रू की आमी स्क्रॅप करूंक सोदता तेंचो इंटेन्शन आहा तुमचो तुमचो महाआंदोलन रोख महाआंदोलन करता हे तुमकां आमीच करता कशें दिसना. म्हणून कितें म्हणटा आमी कितें आमी आतां फाल्यांचें कॅन्सल केलें करूंक ना. आतां आमी आतां ही तुमचे कडेन सगळे आमचे मतां व्यक्त केल्या नंतर तेंचो कितें तरी आसतलो से आसतलो फाल्यां से आसतलो अथवा आतां तुमी कोण तरी विचारतलो कळ्ळें न्हू तेजें रिपरकेशन कितें आसा तें आमकांय कळटलें. सो त्या बरोबर फाल्यां जी आमची धार जी आसा पळय काय न्हू ती तेचेर आसतली न्ही तांच्या हेचेर आसतली. सो ते जर तशें जर हे जर करता आसत एक थोडक्यात ह्यो जो जीटीडीसीन जो प्रश्न रिलीज काडला तेजेर तुमी सहमत आसा काय म्हणून हांगसर शिफ्ट करतले. प्रशासन स्तंभ आसा तो दुसऱ्याचो जेडीचो कळ्ळें न्हू. सो तेका लागून कशें आसा आमी स्पश्टीकरण मागता न्ही सीएमा कडेन स्पश्टीकरण मागता. ओन्ली कितें तुका रिटर्न कितें आयलो काय म्हणून प्रेस नोट हांव क्लियर करता प्रेस नोटाचेर रिलाय करूंक जाता. प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आहा आमी स्ट्रायक कशीच कॉलाम करना आमचें महाआंदोलन करप करना ते क्लॅरिफाय कितें करता. काल जे प्रेस नोट येयला आनी सीएमान ते दोन स्टेटमेंट दिला की टीटीडीसी प्रेस नोट इश्यू करतलो आनी इन्फ्लुएन्स जो पडना तेजें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जे आसा अजय आता तुवें म्हणलें पळय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येयना म्हण सांगलें न्हू सो तेका तेणें दवरल्या फाल्यां आनीक कितें प्रोजेक्ट करता. तुमचें कितें आहलेलें म्हणून राव करता हय काय तुमचें कितें आहलेलें की तुमी हिंगासर कांयच आनीक येवंक दिवचे ना फुडाराक तुमकां हे त्रास जावंक उपयचे ना. म्हणून प्रोसेस जो आसा पळय आयज आमी काल जे सर्वे जाला 24 वरां मागलेली 24 वरां अजून सोंपोंक ना. आमचो जे सायंटिफीक रिसर्च कितें एनालिसीस कितें आसा ऑब्जर्वेशन्स आहा ते आमी जे कोण टीम आसा पळय ते ड्राफ्ट्समॅन्स आमकां कमिटी आहा बीएमसी आहा ते सगळे इनपूट दिवन रिपोर्ट तो फायनल जातलो. तेज्या नंतर मागीर डिमार्केट जातली. हो प्रोसेस फक्त डिमार्केशन प्रोसेस आहा फक्त आमची बाउंड्री आनी आमचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें आहा पळय मागीर हायेस्ट लेकाची बाउंड्री बफर झोन ते डिमार्केट करपाक कितली वर्सां ते जावंक नासले तो प्रोसेस. युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक ना तो आमी हो प्रोटेस्ट हो चालू केल्लो आसा. तेजी दिशा कशें वयतलो फुडें कितें वयतलें तें तुमकां सजेशन आसा ते फाल्यां मेरेन तुमी तांकां दितले. हय फाल्यां मरेन आमी 24 वरांचो टायम दिला. आतां आमी राती 12 पर्यंत बशिल्ले ते सांगता तुमकां कळ्ळें न्ही. तो पळय तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिला पळय तो सर्वे रिपोर्ट दिला ताचेर ड्राफ्ट मिनिट्स हय ड्राफ्ट हय ड्राफ्ट जेन्ना ते आमी तांकां दितले तेजेर आतां उलय नाका. फक्त आमी क्लॅरिफाय केला की जे सीएमान फर्स्ट स्टेटमेंट दिला कोणा ना ते आमी एक्सेप्ट करिना. आनी इट इज वन सायडीड कशें वन सायडीड तांणी तांचें जें हें आसा पळय काय न्हू तेंचे बरोबर बसून तेंच्यांनी ठरयलें. आमी आसलो आमचो सहभाग आसलो आमी आमचे अभ्यास करपा खातीर 24 आवर्स मागिल्ले न्ही. आतां ते जर बाबा दोनाचें जर हें आयकून बाबा आमी ह्या निर्णया पर्यंत येता अशें जर जाल्लें म्हणजे इतको तेंप रावल्यात न्ही. म्हाजें आतां म्हाका उलोवचें पडटा सीएमाक मातशें बाबा 24 वरां दिवन समज तो निर्णय आज जर घेतलो जर जायत कोण कोणाक गळार मारचें नाशिल्लें न्ही अशें म्हाजें म्हणणें आसा. दुसरें म्हणलें जाल्यार सीएमान तुमकां प्रत्यक्षान येवन सांगूंक ना न्हू. तेणें म्हणलें की तुमकां मेवतालो म्हण 15 तारीख जेन्ना तुमकां मेवलेलो पळय तेन्ना तुमकां मेवतालो म्हण सांगलें अजून पासून तो मेवंक ना आनी तुमी आर डिपेंडींग ओन्ली ऑन द न्यूज रिपोर्ट.
काल आपयल्ले तुमकां म्हाका सांगता बैठकीक. आय वॉज इन दिल्ली. पयर हांव दिल्ली आसलो, 2 दीस हांव दिल्ली आसलो. म्हाका तेंच्यांनी परत म्हाका फोन केल्ले. हेणी केले म्हाका फोन, मामलेदारान केले. म्हणजे अशी सरांची मेसेज आसा ते तुमकां सांगता हांव. मागीर कलेक्टरान फोन केले, तांच्यांनी म्हाका सांगलें. आनी मागीर हें आसा वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी म्हाका फोन केले की सीएम आसा ते तुमचे कडेन कमी करता. म्हणून हांवें तांकां सांगलें म्हजो हें आसा तो खूब हें आसा कळ्ळें न्ही, हांव म्हाका लेट जातलो. तांच्यांनी म्हणजे सांगपाचें कितें की म्हजें रिटर्न तिकेट कितक्या टायमाचेर आसा कळ्ळें न्ही, तें सुद्दां तांकां खबर आसलें कळ्ळें दिल्लीसून. तूं अमक्या टायमार पावतो तेन्ना तरी यो, लेट सुद्दां जाल्यार यो. जाल्यार कितें जो पर्यंत आमचो रिपोर्ट घेवन आमचे सगळे बसलेले, हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो हें करपाक हांव बसलो, सीएमा कडेन वचूंक ना. आयज जर आसा आयज आमी हें करतले. आमी म्हटलेलें सुद्दां, सांगिल्लें तेका कोणाक बदामीक सांगिल्लें आनी हेकाय सांगिल्लें एक काम कर, शेनवारा दिसा तुमी दवरा म्हणून कळ्ळें न्ही, परवा कळ्ळें न्ही, बरें वेवस्थीत बसून आमी हें करुया म्हणून. सो तेंच्यांनी आयकूंक सांग. तुम्ही दिल्ली गेल्ले पळय अबाउट एसटी रिजर्वेशन एक्टा खातीर तर कितें जालें डिस्कशन आसा तें सो ते इम्प्लिमेंट जातले बिफोर 2027 जातले विषय असो तुमचो. आता अजय तुमचे फाल्यां महाआंदोलन आहा आनी ते ऑल अबाउट गोवा म्हणून. सो तितून तुमकां भोमकारांनी तुमचो तेंचो कितें डिमांड आतां फॉर एक्झाम्पल आतां बोंडवाल लेक आसा तेंचोय डिमांड तुमी इन्क्लूड करून सीएमाक हे करतले. कितें आसा पळय स्ट्रेटेजी कितें आहा पळय ते फाल्यां आमी हात घातले. मात लोकांनी सांगला ते जशें की काल आमचे पयर आमचे बोमाद येता ते पयर तालिगांव जाली आनी काल आमच्या पाळ्यान कुडकान ते शेणीक जाले. लोकांनी आपले इश्यूज कितें आहा ते म्हणून आमी ते युनिटी ऑफ गोवन्स थंयसर फाल्यां घातले आनी कितें आसता पळय आमची स्ट्रेटेजी आनी कितें डिमांड आहा पळय ते आमी फाल्यां आउट करतले. एकूच जाला सांगता तुमकां ह्या हितूनसून युनिटी मॉलांसून एकूच सिद्ध जालें, मॉल थंयच आसूं दी पूण हेंच्यांनी आमकां बरी संदी दिली बाबा. बरी संदी कितें दिली की आमची युनिटी करपाची, आमची युनिटी. तुम्ही पळयला आतां एक तर प्रकारचो एक जो हायप जो आसा तो दिलो आमकां बाबा चला तुम्ही युनायट जाया म्हणून कळ्ळें न्ही. आमी आमचो गांव आमचे तळे सांबाळपा खातीर हांगा बसले 33 म्हणजे 33 दीस जाले. मगे सारकें आतां पळय आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी सीएम सांगता, सीएम न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून. आनी सीएम हांगा थंय असेंब्ली चेक उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून. आतां मुगेले तूं परत म्हणटली सीएम मुगेले आतां परत तुका एकूच सांगणे सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन तो जागो ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना जाल्यार तो तुवें तातूंत घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो. हे मुगेले आमचे सगळे बायलां वतीचे आमचे चिंगलकारा वतीचे तुजे मागणे सारकें. जाल्यार कितें आयल्यार तुका आमी मानतली. टुरिझम डिपार्टमेंटान आती लेट पत्रक काढला की दोन्ही प्रकल्प रद्द आता तुम्ही विजयोत्सव साजरो करून जाय ना. चल ओके साजरो करून चल सोंपलें ऑफिशियली काय प्रेसाक एक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी ज्या पद्दतीन हो आमचो ज्या पद्दतीन तुमी हे सगळें उचलून धरले आनी आमकां आदार दिलो पळय तेका लागून देव बरें. पूण क्लियरली तुमकां एक मेसेज तुमकां क्लियरली सांगता सरकारान हे जे घाईन कितें तरी निर्णय थ्रू प्रेसाच्या थ्रू आमकां पावयला पळय ते अजून पर्यंत आमकां मान्य ना. आता कोणे तरी प्रेस भावन विचारले की तुम्ही सेलिब्रेट करताले, हितून सेलिब्रेट करपा सारकें काही एक ना. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते वेटलँडान पडना, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना, हे वन सायडेड डिसिजन तेणी घेतल्या पळय ते आमकां मान्य ना. दुसरी गजाल फाल्यां आमचो जो महामेळावो जातलो तो जातलोच. लोकांनी खंय तरी मिसअंडरस्टँडिंग जावन फाल्यां न येना सारकें तसलें कांय ना. फाल्यां लोकांनी आहा तसलो आपलो तितल्याच इंटेन्शनान आमी सगळे एकठांय जातले जे वेन आमी सांगला पळय थंयसर. सो प्रेसाक इतलेंच मागता की बाबा हे मातशें कॅरी करा फाल्यां आमकां हें जातलो. म्हणजे चोपडेकार तुम्ही म्हणटा की इंटेन्सिटी अजून देवना. हो इंटेन्सिटी आमकां क्लियरली सीएमान दिसा कितें सांगलेलें की आपूण सगळे स्टडी करतलो आनी हांगासर येवन लोकांक
कन्वे करतलो सायटीर येवन तेच सांगता तुका. अजून पर्यंत सीएमान सेंटिमेंट जर ताका आमचे हर्ट जाल्ले ताका कळटा आनी तें सारकें करपा जाय आसलें जाल्यार तेणें हांगा येवन त्या बायलांक आमकां सांगपा जाय आसलें की बाबा आपूण एक गोल फाटी घेता. अजून तें बरें जाल्लें ना. अजून पर्यंत आमकां सरकाराचेर त्या हेचेर विश्वास ना. क्लियरली आमी सांगता सरकारान एज अ सीएम तेणें येवन हांगा सांगपाक जाय आसलें आपूण डिनोटिफाय करता किंवा नोटिफाय करता वेटलँड आनी ज्या आमची मागणी आसली ती आमकां तोंडान स्वता सांगूंक जाय आसलें की आमी दिता मान्य करता. तसलें अजून कांय जावंक ना. सो आमी डायरेक्टली विश्वास कोणाचेर दवरिना. आमचें इंटेन्शन तेंच आसतलें आनी हें आमचो मेळावो त्याच इंटेन्शनान वयतलो. तर महाआंदोलन तुमचे फुडें वयतलें आनी हो प्रोटेस्ट हो आहा पळय हो चालूच आसतलो. आमकां अजून कांयच येवंक ना न्हू. ती आतां ती ठरयतली सगळी. तशेंच हांव फाल्यां आमचें महाआंदोलन आसा पणजे. सगळ्या गोंयच्या बायलां कडेन तशेंच पयस सुद्दां जी कोण आसा तांकां दिसता की जें कितें चल्लां तें सारकें चल्लें ना अशें दिसता जाल्यार फाल्यां आमकां सपोर्ट करपाक येया. आमी एकजुटीन एक साथ रावन हाचो सामनो करया. हें म्हजें गोंयच्या सगळ्या बायलां कडेन मागणें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.